येवकार तुमकां भुरग्यांनो, कशी आसात? बरी आसात न्हय? आयज आमी एक नवीन पाठ शिकुया. पाठाचें नांव शेजारी कोण. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयल्यार सुमार 2000 वर्सां जालीं. ताचो जल्म एका गोरवा गोठ्यांत जालो. व्हड जातकच तो थवयाचें काम करूंक लागलो. थवय म्हणल्यार मेस्त, कार्पेंटर. धर्माच्या नांवान लोकांक फटोवपी, गरिबांक पिडपी लोक ताका आवडनासले. तो गरीब दुबळ्याचो मोग करतालो, भुरग्याची खूब माया करतालो. माई मोगान तो समाज बदलूंक सोदतालो. ते खातीर लोकांक उपदेश करूंक तो गांवांनी भोंवूंक लागलो. एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवचो म्हणून तो सांगतालो. फटकी रे आनी नाड मनीस हांचे दोश तो सभे माजार दाखोवन दितालो. हाका लागून कारस्थानी मनशांनी तांचेर बगलाटां घाली म्हणल्यार फटकिरो आरोप घालो आनी ताका लागून खुर्सार मारपाची ताका ख्यास्त जाली. ताच्या जिवितांतली ही एक घडणूक. एक फावटी एक हुशार धर्मशास्त्री जेजूची परीक्षा घेवपा खातीर तांचे फुड्यांत आयलो. धर्मशास्त्री म्हणल्यार धार्मीक कायदे शिकिल्लो विद्वान मनीस. ताणें जेजूक विचारले, गुरुजी, हांवें सासणाचें जिवीत मेळोवपाक कितें करूंक जाय? कायद्याच्या पुस्तकांनी कितें बरयल्लें आसा? तुमी तातूंत कितें वाचतात? असो जेजून ताका परतो प्रश्न केलो. धर्मशास्त्र्यान जबाब दिलो, तूं मन ओतून काळजांत थावन देवाचो मोग कर, आनी जसो तूं तुजो मोग करता तसो तुज्या शेजाऱ्याचो कर. तुमी खरी जाप दिली. तुमी अशेंच करात आनी तुमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें, जेजून सांगलें. धर्मशास्त्र्यान नीट खात्री करून घेवपाक जेजूक आनीक एक प्रश्न केलो. म्हजो शेजारी कोण? ताका जबाब दिवंक जेजून गजाल सांगली ती ही. एक मनीस जेरुजाल्यांत सावन जेरिको शारांत वतालो. ताका वाटेर चोरांनी धरलो. तांणी ताचे कपडे काडून घेतले आनी ताका बरेच लडे घातले. ताका अर्दमेलो करून वाटेर उडयलो आनी ते भामटे गेले. त्या रस्त्यान एक धर्मगुरू वतालो. ताणें त्या घायाळ मनशाक पळयलो आनी तो कुशीक सोडून दुसरे वाटेन गेलो. त्याच मार्गान एकलो लेवीत वतालो. तोय ताका पळोवन दुसऱ्या वाटेन गेलो. उपरांत सामायरा गांवचो एकलो मनीस गाडवार बसून ते वाटेन वचूंक लागलो. रस्त्यार बेसूद पडून आशिल्ल्या त्या मनशाक पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. चुरचुरे दिसप म्हणल्यार काकुळट दिसप. तो सकयल देंवलो. घायाचेर ताणें तेल आनी सोरो घालो. तोच घाय लुकटान बांदले आनी ताका एके खाणावळींत व्हेले. थंय ताणें त्या मनशाचो बरो परामर्श केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें खाणावळीच्या धन्याक दुडू दिलें आनी ताका सांगलें, तूं ताची सारकी बरी जतनाय घे. तुका चड खर्च आयलो जाल्यार हांव परतो येतलो तेन्ना तुजे पयशे फारीक करीन. आतां एक सांगात, चोरा हातांत पडिल्ल्या त्या मनशाचो ह्या तीग मनशां भितरलो शेजारी कोण? जेजून विचारलें. धर्मशास्त्र्यान जाप दिली, जाणें ताची दया केली तो. जेजून ताका सांगलें, वचात आनी तशेंच करात. तर भुरग्यांनो,
ह्या पाठांत आमकां समजले की आमी दुसऱ्यांक आदार करपाक जाय. दुसऱ्यांक आदार केल्यारच आमकां देव पावतलो. तुमी भुरगीं जेन्ना ल्हान आसतात तेन्ना तुमी तुमच्या आवय बापायक, आजी आज्याक किंवा तुमच्या शेजाऱ्यांक आदार दिवंक जाय. तेन्नाच तुमी व्हड जातली आनी देवाचो आशिर्वाद सदांच तुमच्या बरोबर आसतलो. तर भुरग्यांनो, पाठाचें वाचन करात. धन्यवाद.